आमच्या देशाच्या भासां भितर संस्कृत भास खूब पोरणी आनी हे संस्कृत भाशेंत जायती बरपावळ लिटरेचर आसा आनी पयली बरपावळ म्हणजे वेद 4 वेद आसात. पयलो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आनी यजुर्वेद. आदीं ते फकत तोंडार आसले 1000 वर्सां जावन, मागीर ते बरोवन काडले. वेदाच्या निमाण्या भागाक वेदांत नाल्यार उपनिषद अशें म्हणटात. यजुर्वेदान बृहद अरण्यका म्हणलें एक उपनिषद आसा. तें जेजू जल्मोचे सुमार 700 वर्सां आदीं यज्ञवल्क्या म्हणल्या एका ऋषीन बरयलें अशें जाणकार आमकां सांगतात. आनी त्या बृहद अरण्यका उपनिषदान एक अर्थाभरीत श्लोक आसा, मागणें आसा. जेन्ना हांव पाद्री जावंक पुना डेनोबली कॉलेजीन शिकतालो तेन्ना वर्साक 1-2 पावटी आमी हो श्लोक मागण्या वेळार गायताले हांव. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. असतोमा सद्गमया, जे सत ना, जे फट, ताचे थावन तूं म्हाका सता कडेन व्हर. तमसोमा ज्योतिर्गमया, काळखा थावन तूं म्हाका उजवाडा कडेन व्हर. मृत्युर्मा अमृतम गमया, मरणा थावन तूं म्हाका अमर जिविता कडेन व्हर. हें हांवें तुमकां सांगलें, हें बृहद अरण्यका उपनिशदांतलें म्हणून. जर हांवें सांगूंक नासलें तुमी म्हणटला तें बायबलांतलेंच आसतलें. यज्ञवल्क्य ह्या ऋषीक घडये खबर नासली वा ताणें चिंतूंक ना. जें कितें आपणें बरयलां तें एक दीस कोण तरी वापरतलो आनी तीं उतरां मातशी बदलून आपणाकच लायतलो आनी हेरांक सांगतलो. हें ताणें चिंतूंक नासलें जायत. आनी हीं उतरां जेजून आपणाची कशी घेतली आनी हीं उतरां जेजून म्हणलीं. जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 14 वर्स 6 आमकां जेजू म्हणटा, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. त्याच जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 8 वर्स 12 जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. कोण म्हजो पाटलाव करतात ती जिविताच्या उजवाडांत वांटो घेतली आनी ती केदींच काळखांत चलची नात. आनी फुडें जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 11 वर्स 20 आनी 5 जेजू म्हणटा, हांव जिवंतपण आनी जिवीत. कोण म्हजेर विस्वास दवरतात ती मेली जाल्यारूय जिवंत उरतली. आज आमी पास्कांची परब फेस्त समरमतांव. आमच्या धर्माचें हें पयलें फेस्त. उरलीं फेस्तां सगळीं मागीर कितल्याशा वर्सां उपरांत आयलीं. हें पयलें फेस्त आनी हें मुखेल फेस्त. नतालांचें न्हय, हें आमी समजून घेवंक जाय. हें फेस्त आमच्या धर्माची बुन्याद. संवसारांत जायते मनीस जल्मले
आनी जायते मनीस अंतरले. पूण तांतलो कोणी एकटो परत्यान जिवंत जालो, लोकांक दिश्टी पडलो, तांचे कडेन उलयलो, तांचे बरोबर जेवलो, हें आमकां वाचूंक मेळना. कित्याक ते मनीस आसले. जेजू देवासवे आसलो, देव आसलो, आनी आमचे पासत आख्ख्या संवसारांतल्या मनशां पासत तो मनीस जालो. आतां ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी कुर्सावाटो केल्यो, मागणें केलें, उपास केलें, सगळें केलें, बरें आसा. पूण तांतल्यान आमचें जिवीत बदल्लें वय. आमी इतलीं वर्सां केलीं, पोरूय केलां, ह्या वर्सा केलां आनी फुडल्या वर्सा आमी करतले. आमी थंयच आसांव काय वा फुडें गेल्या? जर आमी थंयच आसांव वा फाटीं गेल्या, फुडें वचूंक ना, तर सगळें वमत्या कळशार उदक. ते फकत विधी, रिच्युअलिजम. जेजू आयलोलो आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युअलिटी दिवंक, रिच्युअलिजम करूंक न्हय. तर आमकां जेजूच्या जिवितांत वांटो मेळ्ळा. 2 गडितां संवसारांत चड प्रमुख. पयलें जेजूचो जल्म. जेजू जल्मलो आनी मनशा कुळाच्या इतिहासाचे 2 वांटे जाले. क्रिस्त पूर्व आनी क्रिस्त शक, BC, बिफोर क्रायस्ट, आनी AD, अन्नो डॉमिनी, म्हणजे सोम्याचें वरस. 2 वांटे. दुसरें घडीत जेजू पुनर्जीवन जालो. जर जेजू पुनर्जीवन जावंक नासलो, ह्या संवसाराचो इतिहास कितें जाता आसलो काय म्हाका खबर ना. जर जेजू जिवंत जावंक नासलो, जेजूचे आपोस्तल पाटी आपल्या धंद्याक पाटी वेता आसले. पाप साहेब आसचो नासलो, कार्दिनाल आसचे नासले, आर्च बिस्प आसचे नासले, बिस्प आसचे नासले, पाद्री आसचे नासले, माद्री आसचे नासल्यो. संवसारार एकूय क्रिस्तांव मनीस आसचो नासलो. एकूच एक आसचो नासलो. क्रिस्तांव इस्कॉलां आसची नासलीं, क्रिस्तांव कॉलेजी आसच्यो नासल्यो, क्रिस्तांवांची हॉस्पिटलां आसची नासलीं. क्रिस्तांवांचे कितल्यो संस्था आसात पळय संवसारभर, तांतल्यो एक सयत आसच्यो नासल्यो, कित्याक क्रिस्तांवूच आसचो नासलो. जेजू जिवंत जालो देखून आमच्या जिविताक आज अर्थ आसा. आज आमी हेर धर्मांच्या मनशां परस वेगळीं आसूंक जाय. हें हांव कितले फावटी सांगत आयलां आनी सांगतलो. ना जाल्यार आमकां आनी हेर धर्माच्या मनशांक कितें फरक? फरक आसूंक जाय, कित्याक आमकां जेजूच्या जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. बेश्टें इगर्जेक आयलीं नांवां पुरतें, केन्नाय आयलीं, खंय बसलीं, कितेंय केलें, उपकार ना. आमी आसूंक जाय सामकी हालतीं वायब्रंट क्रिश्चन्स. आमकां पळोवन हेर धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय, अरे बाबा, हो लोक कितलो वेगळो, ही कितले शांतयेन जियेतात, मोगान जियेतात, एकवटान जियेतात, ही कितलीं बरीं मनशां, ही कोणाक फटयनात, नागयनात, गाळी सवनात, झगडनात. हें म्हणूंक नाका, म्हणूंक जाय न्ही. नाजाल्यार आमी कसलीं क्रिस्तांवां तर? अशें आसा वय? आमी आमचेरच नदर मारुया, हेर धर्माच्यांक सोडुया, आमच्याच धर्माच्या मनशांचेर नदर मारुया. आमचे वडील जावं ते धार्मीक जावं राजकीय फुडारी आसात जेजूच्या मोगान तितले भरलात काय? आसतीत भोव थोडे. आमचो लोक क्रिस्तांव परजा जेजूच्या मोगान, जेजूचे उर्बेन
जेजूच्या जिवितान आसा काय? आसतीत थोडी, पण एक एकली आमी न्हू जेजूच्या जिवितांत वांटो घेतल्यार पावना. एक एकल्यानी आमी जेजूच्या जिवितांत वांटो घेवंक जाय. पयलो एक एक फामिलीन जेजूच्या जिवितांत वांटो घेवंक जाय. एक एक फामील जावंक जाय, बागेवंत फामील. जेन्ना फामिली बागेवंत जातात, एक वाडो, क्रिस्तांवांचो वाडो बागेवंत जाता. आनी जेन्ना एक वाडो बागेवंत जाता, एक गांव बागेवंत जाता. आनी जेन्ना एक गांव बागेवंत जाता, सगळो तालुका आनी जिल्लो आनी राज्य आनी देश बागेवंत जाता. आनी आख्खो संवसार बागेवंत जाता. आज अशें आसा? आज आमी एक नदर मारून पळोवया, झुजां कोण सुरू करता? कोण बुडला झुजान? क्रिस्तांवच मनीस न्हय. झुजाची हत्यारां चडांत चड कोण तयार करता? क्रिस्तांवच न्हय. आख्ख्या संवसारांत ड्रग माफिया कोण? क्रिस्तांवच न्हय. मागीर आमच्यान कशें म्हणूंक जाता आमी क्रिस्ताची? क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव जाता. आमी उतर क्रिस्तांव वापरता, हें पोर्तुगेजींतल्यान आमकां आयलां. तशें हांव अशें दोन वांटे करता. जेन्ना म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा तेन्ना हांव क्रिस्तांव जाता. म्हज्या जिवितांत क्रिस्त ना, हांव क्रिस्तांव न्हय. मागीर हातार खुरीस काड, गळ्यांत खुरीस घाल, इगर्जेक कितेंय कर, क्रिस्तांव न्हय. जेन्ना म्हजे सवें क्रिस्त आसा, हांव क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेतां आनी क्रिस्ताची शिकवण हेरां मदें हांव वांटून घेतां, तेन्ना हांव क्रिस्तांव. म्हणटच आज ही पास्कांची परब आमी समरमतना जिवन जाल्ल्या जेजू कडेन मागुया, सायबा इतले दीस आमी नांवां पुरती क्रिस्तांव आसल्या, आज पासून खरीं क्रिस्तांवां जावंक, तुजे शिकवणे प्रमाणे जिवंक, हेरांक एक बरी देख दिवंक आनी हेर धर्माच्या लोकांक तुजी वळख दिवंक तूं आमकां फावो कर. तुजी कृपा आमकां दी.